सोमिया वंदन तुका दनिया सर्गा पृथ्वीच्या रस्तारा काकुल तुझी दाखय जीवित तुझे लाभ तेव्हा आमच्या काकुल दारा मानून घेता आम्ही सगळे सृष्टी संगी तो मन सर्वे स्पर्धनी म्हणून कामच्यान जायना पदवी तुझी ओटी कशी गाव तुझी कीर्ती प्रणाम तुका सोमिया वंदन तुका दुनिया सगळा पृथ्वीच्या रचणारा काकुळ तुझी दाखय जीवित तुझे लाभ देवा आमच्या काकुळदारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोर तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो. मोगाच्यानो एक कुटाम जावन बावडती सर्व आमी देवा करसूंक आनी अर्गां बलिदान भेटोवंक या देव मंदिरान सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती देवाक मानवंच्याक नितळ काळीज गरजेचे म्हूण संदेश दिता. पातकांच्या बुलोवण्यांतावन पयस रावून देवा आनी मनशां सांगाता जिवंक गरजची कृपा जेजू लागीं या मिसाच्या बलिदानार वेळार आमी मागया. मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी तयार जावया. आमचे उणें पोवन पाताक आमी परत उडास करया. म्हणया हांव पातकी सपदवेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो उजगण्या उत्सवान सांगता मोणा चिंतून तोंडा विसरून वायट आदारून हांवें साहित्य पदकां केल्यांत म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासून मागीर सदांच आमकां मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सपदवेदा देव आमची काकूळ आमची पातकां बक्षन आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकुळ कर सोमिया
आमचे पाप काढताय आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्वेस्व आमच्या देवा प्रामाणिक आनी सद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय तुका फावो तसलें बिडाव आमी जावच्याक तुज्या कुशे प्रमाणे जिवंक आमकां आदार दी या आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त सवी तो कवर देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी वाजोर चलयता ससनाच्या ससना लेविताच्या पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें एका मनशाचे कातीचेर सूज वा फोड वा कथ दिसून येत जाल्यार ताका कोड लागला म्हूण चिंतूंक कारण आसा देखून ताका याजक आरोना लागीं वा ताच्या पुता मदल्या एका याजका लागीं व्हरूंक जाय तो मनीस कोडकार तो अशुद्ध याजकान तो अशुद्ध म्हूण परगट करूंक जाय ताका माथ्याचें कोड लागलां कोड लागलेल्या मनशान पिंजलेली मस्तायकी न्हेसोवंक जाय आनी आपले केस उगयनासतना सोडूंक जाय ताणें आपल्यो बिशोद दंपूंक जाय आनी अशुद्ध अशुद्ध म्हूण बोब मारूंक जाय पिडा आसा पर्यंत तो अशुद्ध देखून ताणें एकसुरो जियोंक जाय ताणें शिबिरा भायर जियोंक जाय देवाचें उतार हें देवाचे उपकार तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा सोडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा सोडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय गुन्यांवाचें बोगसाणें जर मेळ्ळें पातकाचे कत जर धुवन काडलें मनीस कितलो भागी सर्वेस्परा मुखार जाका गुन्यांव ना जाच्या अंतस्करणान कापाटना तो कितलो भागी तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा सोडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय पूण आतां म्हजो गुन्यांव हांवें वळखून घेतलो म्हजे पाताक हांवें लिपोवन धरलें ना हांवें म्हळें सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पाताक बक्षिल्लें तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा सोडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय
नितीवंतानो सर्वेस्वरा थंय उल्हास करा संतोष पावा विदे काळजाच्यानो येया आणि उल्हासाचे उद्गार सोडा म्हजो आसरो सर्वेस्परा सगळ्यांच्या आनंदान तूं म्हाका बरकाय तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा चडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका बरकाय. सांत पावलून कोरिंथांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वसाप. भावा भयणीनो, तुमी खातात वा पियेतात वा कितेंय करतात तें सगळें देवाचे महिमे खातीर करा. जुदेव जावं हेर जातींच्यांक जावं देवाचे पवित्र सभेक जावं वायट देख दिनाकात. हांव जाल्यारय म्हजो स्वंत फायदो सोदिनासता समेस्तांच्या फायद्याक पडाशें सर्व संगतींनी सक्तांक मांडटा तशें चलतां. अशें समेस्तां बचाव जावच्याक देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करतां तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा. देवाचें उतार हें. बेड करूंक आयला. देव एक प्रभादी आमचे मोदेव उठला. देव आपल्या परचेची बेड करूंक आयला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. सामा खबर म्हणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. एक दीस एक कोडकार जेजूसाची येवन ताच्या मुखार सरपडून अशें पराते लागलो. तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजूक ताचे सुरसुरे बगले. ताणें आपलो हात उबारलो आनी ताका आपण म्हळें हांव कुशी व्हरतां नितळ जा. तक्षण ताचे कोड नापय जालें आनी तो नितळ जालो. उपरांत जेजून ताका कडक ताकीद दिवन म्हळें पळय ह्या विशीं कोणाक सांगिनाका. ह्या जका जरसी वचोन तुका दाखय आनी तूं नितळ जाल्या खातीर मोयजेन परमयल्ली काणीक भेटय. ही समेस्तांगे रुजवात जावं. पूण तो भायर गेल्लो सगळ्यांनी खबर परगट करूंक लागलो की जेजू खंयचीय शारांत उक्त्यान वचोंक जावंक ना. देखून अक्षरा सुवात्यांनी ताका रावचें पडटलें. तरी चारी कुशीचो लोक ताचे सरसी येवनूच आसतालो. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्तादे मोगाच्या भावानो भयणींनी व जनानो, सद्या काळाच्या 6व्या आयताराची लितुर्जींत आमी वांटो घेवन आसा आनी देवाचें उतार आमी आयकलें. आनी प्रत्येक तरान वांजेलांत एका कोटकाराची जिवीत आमी आयकलें. हांवें 3 वर्सां तंजानियांत सामे मिसावांत आसलो. थंयसर एक अणभव वांटून घेवंक हांगा एक दुसरो ताडुल्लो पूण आत्तां म्हज्या मतीक तो वांटून घेया म्हूण बगलें. आमी वचून थोड्याच म्हयन्यांनी एक जयंत आमी आसल्या आनी थोड्याच एका म्हयन्यांत आमकां दिल्लें कॉपेल आसलें थंय. आनी त्या कॉपेलाची कॅटेकिस आयली. कॅटेकिस म्हळ्यार शिकोवन दोतोन शिकोवची लोकां दोतोनची कॅटेकिस आयली. आनी ती म्हणली
वा तिचे फोन आयले तांचे फोन आयले आमकां पयलेंच उपाध्यक्ष जावन असो मनी एक केटी म्हणटात उपाध्यक्ष मनी एक केटी म्हणचे तेंचे तो अस्वस्थ आसा पयलो अस्वस्थ आसलो ताका कुमगार जाय आनी हांव आमचें एक कार आसलें ल्हानशें तें घेवन भायर सरलो ती आयिल्ली आपूण व्हरूंक तिचे सांगात भायर सरलो थंय पावतना मणी एक केटी वा उपाध्यक्ष पयलेंचो उसण जाला मरण पावला आमी पावतना कुमगार जेजूक हांवें सेवलो पूण ताचे उपरांत ती सकड घुसू करून आसली आतां मोर्न आसा भितर दवरला ल्हानशें घर कोलवाचें न्ही तगडाचें पाके मातयेची वणोद धाकटें घर तें मोडें मोर्न थंय आसा आतां तें व्हरूंक आसा कितें करचें व्हरून मोर्चारीन दवरूंक आसा आनी त्या कॅटेकिस्टान म्हजेर सांगलें फादर अशें अशें तांचेर गाडी ना तुमकां कळीत आसा आतां मोर्न आसा हे व्हरून आस्पत्रेन दवरचें कितें करचें ताका हांवें म्हळें आमचे गाडी व्हरया तांकां जायत म्हणाली तांकां संतोश जालो आनी आमी मोर्न वा मोडें फाटल्या सिटी बसयलें दिसल्यान एकलो मोदें मोर्न व्हरून आस्पत्रेंत व्हरून मोर्चेरीन दवरून आयल्या पूण ती आजुनूय ते उडास काडटात कारण त्या सन्निवेशांत तांकां कितें सवाल विचारना अशें हांवें मोर्न व्हरया गाडयेक व्हरया म्हळें गाडयेक खंय मोर्न नात कळीत आसा पूण हांवें व्हरया म्हळें व्हेलो तांचे सांगाता गेलो तांकां तें काळजाक लागलें आमी तांच्या मट्टाक वा थंय ल्हान जावन तांकां कुमो करूंक हात दिलो तें उडास करता मुखार भाव भयणीनो देव आमच्या जिवितांत आपणा साथ दिता हर एक फावटी आपणा साथ दिता हेच्या वांजेलांत आमी हेंच पळयता तो कोडकार जेजू सरशी येता आनी जेजू तावन हात मागता ह्या कोडकारांतय थोडीं लक्षणां पळया पयलें जेजू विशयांत ताका कळीत आसलें देखून जेजू बरें करता म्हणून ताणें कोणा तावन आयकल्लें तो भावार्थ जावन बदलयता आपणाक जेजू बरें करता आपणाक जेजू बरें करूंक तांगता म्हाका गूण करूंक तांगता म्हणून तो भावार्थ जाता कितें आयकल्लें लोकां तावन आयकल्लें एक मनीस आसा तो बरें करता तो सेवें करता म्हणून आयकल्लें वो भावार्थ जावन बदलयता आनी जेजू सरशी येता पयलें तो जेजू सरशी गेल्ल्या वेळार पयलें तो पडून ताका नामास्कार करता ताचे मुखार पडटा दुसरें मेट तो परतता दुसरें मत परत लागलो दुसरें मेट तो परतता आनी तिसरें मेट तो म्हणटा तुका खुशी आसा जाल्यार तुका खुशी तुवें खुशी वेल्यार तुका म्हाका नितळ करूंक जाता तुवें खुशी वेल्यार तुका म्हाका नितळ करूंक जाता म्हजी खुशी न्ही ह्या कोटकारान तो भावार्थ ताणें उसावल्याची रीत पळया तो म्हणटा तुवें खुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता म्हजी खुशी न्ही म्हाका म्हज्या खुशे प्रकार जावचे नाका तुका खुशी ना म्हाका गूण करनाका पूण तुका खुशी आसा जाल्यार गूण कर अशें सांगता सगळें जिवीत अशें सांगून तो कोडकार ताचें सगळें जिवीत जेजूच्या हातान घालता तो कितें म्हणटा आय एम नथींग हांव कितेंच न्ही हांव तुजे मुखार कितेंच न्ही वा म्हज्यान कितेंच करूंक जावना देखून म्हजें सगळें जिवीत तुज्या हातान दिता आनी तुका खुशी आसा जाल्यार तुका तुज्यान म्हाका गूण करूंक जाता जेजूक ताचे सुरसुरे भोगता ताची बिमोद दिसता आनी तो म्हणटा म्हाका खुशी आसा नितळ जा जेजू कित्याक ताची बिमोद दिसता जेजू कळीत आसलें पयलें जावन ताचे कश्ट कळीत आसले तो हे कोडकारांचे कश्ट कितें म्हणलें हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता कोडकाराची पिडा आयिल्ल्यान तांकां समाजेतावन बहिश्कार करूंक आसलें तांणी पयस रावंक आसलें पिंजले वस्त्र घालूंक आसलें आनी त्या कश्ट कुडीच्या कश्टांच्या की समाजाचे कश्ट समाजाची दृश्टी दुसरीच आसली ताका कुडीचे कश्ट आसले पूण ताच्या की वर्तेपणान ताच्या आसपास आसल्या लोकांनी पळोवची रीत वस्तू उणेपण आसलें आनी ते कश्ट आसले देखून जेजूक ते कळीत आसले
दुसरें ताची एकसूपण कळीत आसलें जेजू देखून जेजू सुचता जेजू कितल्या वर्सां जावन हो कोटकार एकसूप आसलो जावेद लोक कोणी उलयनातलो तो मनीस आयल्याचे पयशे जावन ताणें हांव कोटकार अशुद्ध 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 म्हणून अर्दें पडोवंक घालें व्हडल्यान एकसूप जियेतालो देखून जेजू ताका कळीत आसलें ताची एकसूपण कळीत आसलें समाजेन ताका बहिश्कार घाल्लो भायर घाल्लें कुटुंबांतावन भायर समाजेतावन भायर ताच्या मोगाच्या तावन भायर सगळ्यांत तो भायर आसलो आनी कोणायकी साध्य नातल्या वेळार जेजू ताका बरो करता कोणायकी बरें करून दुसऱ्यांक कोणाय करूंक जायना ताका दुसऱ्यांनी कोणेंय ताका बरें करूंक जायना आनी ह्या वेळार जेजू म्हणटा हांव तुका बरें करता म्हाका खुशी आसा कित्या वेळार कोणायक बरें करूंक जायना तुका कळीत आसा तुवें म्हजें तुवें उतार आयकल्लें मात तुवें तें बावार्थान बदलयलें आनी येवन तुवें म्हळें तुजी खुशी म्हणून हांवें बघा म्हजे खुशी प्रकाश जावन म्हळें तुका खुशी आसल्यार म्हाका मोन करूंक म्हाका गूण करूंक जाता म्हूण तुवें म्हळें आनी ह्या खातीर तुका तो बरें करता जेजू म्हणटा म्हाका खुशी आसा तूं नितळ जा आमच्या जिवितांत आमी वडल जावन शिकोवन आयकून आसा पवित्र आत्म्या मुखांत आमी आमकांच जेजू मुखार येता कितेंच न्ही म्हणूंक जाय आमी कितेंच न्ही जेजू जेजू आमी कितेंच पूण एक चार संगती मागण्यांत घरा मागणें करता आसतना जावं पुरो वैयक्तीक मागणें करता आसतना जावं पुरो वा खंय वेतवे वचून मागणें करता आसतना एक चार संगत्या बुड आसपाक ABCDE ABCD येता न्ही येता ABCDE पांच संगत्या बुड आसूं म्हाका आतां ए म्हळ्यार कितें मागण्यांत पयलें ए म्हळ्यार कितें एडोरेशन आराधन करचें देवा तूं जावन आसाय देव आराधन करता कित्याक तूं बलिश्ट जावन आसाय पयलें एडोरेशन आराधन करी जाय कित्याक देवाचें आमी आराधन करचें आमी देवा मुखार येता तें आमी समज देखून सभापटी मागणें करता आसा वैयक्तीक मागणें करता आसा आमचें मत खंय खंय आसता मिसा वेळार आमचें मत खंय खंय आसता देखून आमी कांतारां म्हणना कांतारां म्हणची हर एक कांताराची उतरां कितें जावन आसात कितें जावन आसात लायक आराधन जावन आसा श्लोक जावन आसा वा ती उतरां जर तर आमी चिंतून म्हणटा जाल्यार आमकां गूण जाता वा इफेक्ट आमचो आसा देखून जो गायता तो दोट्यान जोडटा मागता वा जोडता जो गायता मागता वा जोडता देखून पयलें उडा आसता आराधन पयलें ये आतां बी कालें बी बॉक्सांनी कशें जावचें बिलीव इन द पावर ऑफ जीजस पयलें जेजूक तांगता म्हूण पातयया देवाक हो देव बोलवंत देव बिलीव इन द पावर ऑफ गॉड वा बिलीव इन द पावर ऑफ जीजस पातयेचें पयलें पातयेनी बिलिवींग जेजू पावरफूल आसा देव पावरफूल म्हजो देव बळा अदीक म्हजो ताका तांगता ताका आसाद म्हणलें कितें दॅट इज इम्पॉर्टंट कित्याक म्हळ्यार थोडे पटी आमी घाल जाता आमी दोन मोती आसता दोनीचे पांय दोन आसता जेजूक जाता गी ताका जाता गी तिसरें सी कालें कन्फेस युअर सिन्स पाताक वळखून घेवचें तो पब्लिकान वचून काल म्हणटा अर्द्या बडयता देवा म्हजी काकळूत कर ताच्या पयलें ताचें एडोरेशन जाल्लें ताच्या पयलें देवाच्या सक्तेचेर ताणें उसारलो बावार्थ उसारलो ताणें एडोरेशन त्या देव तेंपलान भायर तें एडोरेशन जाल्लें ताचें आराधन जाल्लें देवा तूं जावन सक्तेवन म्हणलें आनी ताचे उपरांत तो म्हणटा म्हज्या पातक्याची काकळूत कर पाताक आमी वळखोवचें आनी हें पाताक वळखोवंक कोण आमकां कुमो करता पवित्र आत्मा आमकां पवित्र आत्मा म्हणटा फाटी ये जेजू थंय ये जेजू थंय आसा फाटी या कुमसाव्या सक्रामेंता जावन फाटीं परत या कुमसाव्या सक्रामेंत घेवया म्हणलो ताळो आमकां आयकता जाल्यार तो पवित्र आत्मो तिसरें कन्फेशन चवथें डी कालें जावन आसा डिपेंड डिवोशन ना डिलायट इन द नेचर क्रिएशन देवाचे रचनेचेर संतोष पावचे देवान आतां आमी इतली 400 जाण आसा 350 जाण कितले आमकां देवान सोबीत करून रचला विविध व्यक्ती करून रचला विविध मनशां करून कितली सोबीत हे आमकां परिसर दिला डिलायट संतोष पावचे देवान आमकां रचला म्हणल्यार संतोष आसा जे डिलायट इन द क्रिएशन चवथें आनी पांचवें इज एक्सप्रेस युअर प्रेयर्स एक्सप्रेस युअर तुजी मागणी सांगची जेजू कडेन देवा कडेन त्या कोटकारांत आसलें मेटा आसलें आसलें
पयलें कालें आसलें ताचें ती तो एडोरेशन आराधन करता न्ही पयलें आराधन करता ताच्या पान जेजूच्या सक्तेचेर ताची पातयेनी आसली नाजाल्यार तो येता पण भावार्थ तो पातयेनी असो भावार्थ तो ताचें तिसरें ताचें पाताक परत ती लागलो येवन सपोर्ट आनी म्हणटा हांव उणेंपण आसा म्हजें थंय कन्फेस डिलायट देवाच्या सक्तेचेर वा डिलायट इन द क्रिएशन ताचें ती 4-5 आसलें आनी तो म्हणटा कशें ताचें मागणें जावन आसलें एक एक्सप्रेशन तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका गूण करूंक जाता मरयेचीं उतरां इंत जावं तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें थंय जावं आनी आमची मागणी तशें सोम्या तुका कुशी आसल्यार म्हाका तूं बरी सैरीक दी तुका कुशी आसल्यार म्हाका तूं गूण कर तुका कुशी आसल्यार म्हज्या मतीक समाधान दी तुका कुशी आसल्यार न्ही म्हजी कुशी न्ही तुजी कुशी संपूर्ण हांव टोटल सरेंडर म्हणटा टोटल सरेंडर म्हळ्यार हांव कितेंच न्ही हांव तुकाच समर्पिता आनी तें कोटकारां थंय पळोवंक मेळ्ळें जावन आसा देखून मोगाळ भाव भयणीनो असलें मागणें जावं दी आखे करच्या पयलें त्या कोटकारान ताका जाल्लें बरेंपण ताचे थंय दवरना ताणें कालें केलें सगळ्यांनी असो न्हू सांगलें आमी कितलीं जाणां सांगता हांगा येता म्हणून आमी वेते येता म्हणून सांगता असो सांगता तें मॅसेजान घालता हांव आज वॉट्सॅपार घालता हांव आज डिवायन सेंटराक डिवायन मर्सी सेंटराक मागण्याक गेल्ली म्हूण घालताय जेवताना एक फोटो काडून घालताय घाला दॅट इज द मिन्स ती जावन एक वाट आमकां आनी एकले आमी सांगचे आमी गेल्ले हांव थंय आमकां आज बरें शिकोवन आसली न्ही शिकोवन बरी नासली पूण ना पूण आमी बरें करून पार्टिसिपेशन केलें अथवा पूण बरें इल्लेशें कालें सांगलें पूण आयकोना आयकलें उतरां विसरलां व्हड ना जेवण बरें आहलें तें नाका पूण आमी सांगात जे हेरांक आमी त्या कोटकारान परगट केलें कशें परगट केलें जेजू गेल्ले कडेन ताच्यान वसोंक जालें ना तितल्या बोळा देखपणी ताणें परगट केलें देखून आमच्या मतींत उडा आसूं मोगाळ भाव भयणीनो ABCD उडा सुरवात घे करता ABCD मागण्यात केदाळाय घरा बसून मागताले देवाचें उतर वाचताले पयलें बूक ओपन करच्या पयलें एडोरेशन बिलीव इन द पावर ऑफ जीजस कन्फेस द सिन द डिलायट इन नेचर देवा आयसो दीस दिलाय हरगान तुका ताच्या पण देवाचें उतर वाचल्यार आमचें जिवीत नंदन जाता जेजूचो अणभव आमी जेजू सोदून येयल्या वेळार जेजू आमकां हर एक पटी मेळटा आमेन उबे रावया त्या कोटकाराक कसो संपूर्ण भावार्थ ताणें आयकल्लें जेजू विशयान तो भावार्थ बदल्लो आनी तो भावार्थ ताणें परगट केलो तशेंच आमचो भावार्थ आमी परगट करुया एकाच देवा सत्पांता सर्वपदिदार बाप तो सर्वांनी प्रितुमिसो दिस्या आनी ना दिस्या सर्वस्व सरसनार आनी एका सुम्या जेजू क्रिस्ता सत्पांता देवाचो एकलो स्पुतो सरकाळा आदी बापातां जल्माला देवातां देव उजवाडातां उजवाड कया देवातां सल्लो देव तो देवातां जल्माला ताका सोंगना बापाच्या सैम बसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां बसोत आमच्या सगळे बसोत सर्गात तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरीची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसोत ताणें कृष्णान सोंसले आनी ताका आनी पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवान जालो सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मुसीबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवट शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्या सत म्हणटा ईश्वरान जीव जाता तो बाबा आनी पुता तो निप्स जाला बाबा आनी पुता बराबर ताका समस्त नमस्कार आनी महिमा पावो प्रदेवी तो उलयलो एकाच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मदूता स्थापलेले देव सभेक सत म्हणटा पत्काच्या वचना खातीर एक विसना साम म्हणटा निमेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्ताच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन देव जावन आसा आमचो मोगाळ बाप ताका आमी आराधन केलें ताच्या सक्तेचेर आमची पातयेनी जावन आसा ताणें वसल्या सर रस्तेंत आमकां संतोश आसा आमची पातकां आमी वळखून घेतल्यान आनी ह्या वेळार आमची मागणी आमी उसारया सर्गींच्या बापा आख्खे पवित्र सभेन ह्या संवसारी पैणान पातकाक व्हरता त्या सर संगतींत हांव
पयस रावून बागेवन जिणी जियोंक हर प्रयत्न करीशें मुखेल्यांची मत उजवाडाय म्हण मागता. जवाब: बापा आमची मागणी आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या सोर मुखेल्या सांगता आमी सर्वांनी सहकारान वावरूंक अशें एक भद्र आनी बळिश्ट राष्ट्र बांदून हाडूंक प्रेरण लाभय म्हण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आमी सोर बावर्त्यांनी आमची कुटुंबां मोगाची आनी शेगुणांची मंदिरां करूंक पेसाडिशें कर. एकामेकाच्या गरजांक पावचें बरें मोन आमकां लाभय म्हण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. एकसुरपणान कश्टूंचे समाजेन अन्यायाक वळख जाल्ल्या, जिणयेंत निराशी जाल्ल्या आनी आशा सांडल्या आमच्या भावा भयणींचे जिणयेंत बरवशेचें किरण फांकय म्हण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. सर्व आमच्या येवजणांनी तांचे जिणयेंत पिडा शिडा अनवरां येताना कांगाल जायनासता तांच्या शेवटा कुशी धैर्यान मेट काडिशें तांकां आदार दी म्हण मागता. बाबा आमची मागणी आयक. एकोरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी जेजूची अपरिमीत मोवाळाय भोगून समाधानाची आनी बरवशान भरिल्ली जावन जियोंक आदार दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हे गरीब आमचे दोळे आमी दांपया. आमची कसकी मागणी कितें आसात उडास करया. भक्तीपणी आमी मागया. जेजू दिता म्हणल्या पातयेन आमी मागया. पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आमची मागणी भेटोवया. सर्गींच्या आदाळ बापा, ही जावन आसात आमची कलती मागणी, ती तूं मानून घे. आमी मागले तूं आमकां फावो कर. हे मागणे करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
तुमच्या भाव बहिणीमुचे आणि तुमचे बलिदान स पदवेदार देवापा म्हणता तसले जावन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी त्या पवित्र सभेच्या आगावाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्परा ह्या भेटणे हवी आमची काळजांनी तळ निर्मळ जावं. आमच्या जिणेची साल नवी जाव आनी तुज्या कुशी पाळोवंक आमकां गठाय मेळूं. हे पवी सर्गीचे नाम आमी जडोवंक पावो. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सपदवेदारांनी ससनाच्या देवा सरकाळी आनी सरतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो तेसो आनी आमच्या फायद्यासो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा नवें सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुणा जिवंतपणां जिखलें आमा सोमेसाची वी ससनाचे. आपल्या महिमेवन सर्गा पयशवी उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भोगता सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पो तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुकाच. ओ सर्गी तुकाच. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. ओ सर्गी तुकाच. ओ सर्गी तुकाच. बापा कळसूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी तुजे कडेन मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासूंक तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समापूंची. तेच पळय जवान जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकाचें बक्षाणें मेळच्या खातीर तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडा साखरात. भावार्थ सगोट परगटुया. सुम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समारंभता. तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगट
तुझ्या येण्यात सौम्या जेसू आम्ही बाबा जेजूच्या मरणास आणि पुन्हा जिवानपणास आमी मुक्तीपणी उडास करता आणि हो जिवेता सोंड आणि सडवणीची काळच तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुझे सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वासाव आनी जेजूची कूड आनी वागा सेवतल्या आम्हा समेसा पवित्र आत्म्यावी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराच्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सवेचो उगडास काड फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा पिठ पावल आमच्या गोळी बापा सगळे याजकी वर्ग बराबा तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो बरवो सुदारून मेल्यान ते आमच्या बाबणीचे काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्या समेस्तां तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची हिदाय कर पण आमी मागता ह्या मोगाळ भुरग्यांचे तुजी दाळचे मोळचे दिश्ट घाल सदांच आमकां तुज्या मोगांत भर चडांत चड मोपान तुका वळखोन तुका समा सारकी जिणेची होंक आम्हा सर्वांकी तुजे आशिर्वादीत कर ओंकार मरे देवाचे महेश संगती बगेन दोन आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर असीस सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो सम आंतोनी आनी सम क्लारा बराबर सस्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपोद्वेदा बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. जेजूचे हजरपण आमचे मध्ये आमी ओळखून घेवया आनी ताणें शिकयले मागणे भक्तीपणी आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र तुझे राज समखाय येवं तुझी खुशी सरकार जाता श्री संसारांचा आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटवेल्या मुक्षिता तशें आमची दुपातकां मुगस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निभर सभेस्पास वायटांतले विघ्नांतले आमकां निवाद आयकून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सगळ्यांचे बागणे आमच्या सोडंदवा जेजू क्रिस्ताचे न्हे भवशानत वेगतले आमकां तुजे उदार काकुळतेन सरपातकांतली सुटी आनी सर आकांतांतली वाटय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या बातकाचे न्ही पूण तुज्या भविश्य सभेच्या वावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ तुमची येता वाजोर चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं माय मग आसूं एक वट सुगुप्त जावन एकामेकांनी शांती दिव्या शांती तुमचे सव्या आसूं. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी सुम्यान तुमचे तेंचे म्हाका फावोना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली सजी कूड आनी वगात आमकां सस्ताच्या जिविता पावोन का
मासो उंडो तूं सर्गीत हांव देवलोलो संवसार सासणीक जीव दिवच्या बापाक तो धाडलोलो तुजे लागीं येता तो केदीस भुकेव सोना तुका सतान तो केदीस तानेव सोना तूंच म्हजो रसनार सोम्या तूंच म्हजो आदार तूंच म्हज्या काळजान सोम्या सदांच करबिडार करण्यान मना कावून पूर्वज मरण पावले सुदार सरकी तेणे तुझे तांकां ते मानले पूण तुजे मा संवसाराच्या जिवा पासून दिले तुका शिवतेल्या ते सासणी जीव दितले तूंच म्हजो रसनार सोम्या तूंच म्हजो आदार तूंच म्हज्या काळजान सोम्या सदांच करबिडार म्हजो रसनार सोम्या तूंच म्हजो आदार तूंच म्हज्या काळजान सोम्या सदांच करबिडार Obrigado, tuka sumyan Jesu. Ogla tuka sumyan Jesu. Mahima tuka sumyan Jesu. Aradan tuka sumyan Jesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pratuya. सवेस्पर आमच्या मगाळ बापा सर्गींच्या सुवादीक जेवणान आमचे बुकयलेले आत्मे तुवें दादोशी केल्याय आमचो करो जीव सांबाळटा तें पोषण आमी सदां काल आशेवंक नेमी या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या मरिफात सवेस्पर तुमचे सवय आसूं निसपदवेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्म तुमचेर आशिर्वाद घालो वसन्यात क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार एक घडी बरबश्या मोगाच्यान होगळाप जावं जेजू क्रिस्ता आतां आनी सदां सर्वदा अपुरबायच्या दिसा अपुरबायची रळेचेर आमी आज संभ्रमली देवाक आमी आभार मानया देवाक अर्घ्या उपकार बावड्या आनी ह्या रितीच्या दिसा अपुरबाय तरान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन कशें बरोवंक जाय आनी खंयच्या टायपांत आमी देवाक लागीं सरोंक जाय ह्या विशयान सविस्तार आमकां आज शिकोवन आराधन मिसाचें बलिदान आनी तो आमच्या खातीर मागल्या आमच्या मोगाच्या जायते कुशल भरीत जायते उमेद आनी त्याच प्रमाणे जायते दोशी आसात ते जायत्या तेंपा जावन आमी ताका वळखता कापुजिनाक भोव मोगाचे आनी आतां प्रस्तुत पेरमुदे ब्रिगेजींत विगार ते जावन आसात मानादीक बाप रॉनी पिंटो सामेंत आसून उपरांत हांगा येवन
जायते बरी सेवा ते दिवन आसात. आमकां ते मेळिल्ले आमचे बागत म्हणयेच आनी ह्या खातीर आज तुमच्या सर्वांच्या नांवी ताणें ताचो वेळ काण आमच्या लागीं येवन आमच्या खातीर मागल्याक शिकवण दिल्ल्याक आराधन भेटयल्ल्याक सगळ्यांकी आनी तांच्या बऱ्या मनाक आमी आज आभार मानता आनी तुमच्या नांवी कापुजीन प्रार्थेच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर रॉनी फॉर स्पेंडिंग ब्युटिफूल टायम विथ अस. तुमच्या मिसावांत आनी त्याच तुमच्या पेरमध्ये पिरगजेंत जोआ बावतिस्ताची पिरगस्ती आनी त्या पिरगजेंत जायतें बरेंपण जावच्याक आमी सदांच मागतले. गोंयार भाऊ जॉन आनी गायन मंडळीन भोव वापरपायतरान ताचो वेळ सॅक्रिफायस करून आमच्या खातीर सबाय सोडोवच्या खातीर पवित्रपण भरच्या खातीर आमच्या खातीर ताणें गायलां. त्या खातीर तांकांय आमी आभार मानता आनी देवाचें आशिर्वादान तांचे वयर आमी मागता. तुमी सर्वांनी जायते मेहनत करून हांगा आयिल्ल्याक देव जराळ मापान तुमकां मागोवन दी आनी तुमच्या वर्ता जिवनांत तो तुमकां राखोवन दी म्हणून आमी मागया. सिन्स बुधवार परवा 14 तारखेर जावन आसा. ताच्या पयले 13 तारखेर मंगळारा समांतोनीच्या रेलिकेची परब आमी वयर संभ्रमतल्या आनी थंयचो ग्रोट्टो भोव वापरपाचो पवाडा ग्रोट्टो म्हणटा हांव कित्याक अजापाचो ग्रोट्टो थंय जावन तो उरला. आज सगळीं एक जस्ट बॅनर घाल्या म्हण हांव एक 2-3 मिनटां आसलो मोगाच्या न्हू थंय कितलोसो जण आनी जायते जण देवा हांवें म्हळें सकाळीं फुडें ह्या ग्रोट्टालो इतलो जण येता आनी तांकां कसली ती भक्त आनी ती भक्त कंडिशन आमी मानून घेयचें मोगाच्या न्हू. त्या खातीर ह्याच म्हयन्याच्या 13 तारखेर मंगळारा रेलिकेची परब समांतोनीची आमी आमच्या ग्रोट्टा लागीं संभ्रमता. संजे 6 वरांर थंय मागणें आसतलें. ताचे उपरांत वातीचो पुरशांव काणगोनो आमी कोपेला घेताले आनी कोपेलांत संभ्रमाचें बलिदान पवित्र मिसाचें बलिदान ताचे उपरांत शांती खातीर मागता. लगभग 30 आनी 8 राष्ट्र आज जायत्या कश्टान आसात, असमाधानांत आसात, झगडे झूज म्हूण आसात. ह्या सगळ्या राष्ट्रां खातीर मिसा उपरांत आमी परत वाती पेटोवन तांच्या खातीर शांतीक मागणें त्या दीस करतले. तर म्हाका न्हू तुमकां सगळ्यांक येवंक पावट आसा. तुमची मिसा मुद्दम जाय जाल्यार आनी कितेंय ब्रेड दान कितेंय दिवंक आसा तें वयर ऑफिसान दिवेत नाटल्या हांगा तुमी दिवेत. अल्तर सोबोंक पुलां आनी समांतोंची माज सोबोंच्याक पुलां ही दिवंकी तुमकां अवकाश आसा. मुखार येयात संतोंच्या माजातीन तुमकां गेल्या सर उपकारांक अर्घां दिवन ताका अर्घां भेटवया. सिन्स बुधवार 14 तारखेर त्या दीस सकाळीं 6:30 वरार आमकां कोंकणींत मीस आसतलें आनी सिन्स घालतले. उपरांत पाद्रीपेच्या 9 आराधन आनी मिसाचें बलिदान पाद्रीपेचें 11 वरार आराधन 10:15 9 10:45 11 वराक परत दुसरें मीस सिन्सच्या बुधवार आसतलें. त्या मिसांत आमी सिन्स घालतले आनी सांजेचें मीस इंग्लिशांत सांजेर 6 वरार आसतलें. खंयच्याय मिसाक घेवन तुमकां सिन्स घालूंक अवकाश आसा आनी त्या दीस वापरपायतरां पवित्रपण बगोवंक आनी जिंदवार आमी नम्यारूंक तुमकां कायदो आसा. ताचे उपरांत मोगाचें न्हू मोगाच्यो पवित्रपणाच्यो वापरपाच्यो लेंटन रिट्रीट्स आमच्या ह्या कोपेलांत आसतले. पयलीं 16 तारखेर जावन आसा आनी ह्या वर्सा आमी दुखीचे 5 मिस्तेर नियेतले. 6व्या रेतेरींत ह्या ताच्या मद्या खातीर एका रेतेरींत कुर्साचें भजन आनी कुर्साचो महात्व हाचे विशयांत एका दिसाची रेतेर आसतली. तर मार्चाच्या 15 तारखेर उडास दवरा एका दिसाची रेतेर डेलिव्हरन्स अँड हिलींग ती ते दीस आसतली. उरिल्ल्या दिसाची रेतेरी सगळ्यो अर्ध्या दिसाचे आसतले पण मार्चाची 15 तारीख ती रेतेर सगळ्या दिसाची आसतली. 4 वरां म्हणसर सकाळीं हांगा एज युजल 9 वरांक आराम जातली. 4 वरां म्हणसर ती रेतेर आसतली. ह्या रेतेरीन बगीता जावंक तुमकां आमी उलो दिता. तुझी गाता उपकारांसर तुझ्या अर्घां दिता. वाटेन तुझे सोलो मोगान तुझ्या रावो संदेश तुजो गाजो आदार मागता. गटाय सोडून सर्गी कानाक बेतांव सोम्या कुरपे कश्टान दुखान तुजेर पातयेन मुखार सरता उरपेन.
मोगान सदां नितीन पेसारतेल्या सक्तीन वावरूंक सदां तुजे पासून समर्पित हांव जीवन सौम्या आमी वेतांव कीर तुजी गातांव उपकारांक सर तुज्या अर्गां दितां वाटेन तुजे चलूंक मोगान तुज्या रावूंक संदेश तुजो गाजोवंक आदार मागता उतार तुजे सौम्या आयकून पाटलाव तुजो करता उतरान करणेन बरे जियेन बापाक महिमा दिता वाटाक सांडूंक जिणी बदलूंक निजेव कोरो करता साश्मीक जिवीत आमी जोडूंक आदार तुजो मागता सौम्या आमी वेतांव कीर तुजी गातांव उपकारांक सर तुज्या अर्गां दिता वाटेन तुजे चलूंक मोगान तुज्या रावूंक संदेश तुजो गाजोवंक आदार मागता मोगाळ पुत्राचो आमकां मोरी आशिर्वाद दिवं आमकां भगीन कुसाचे कृपेन नेवरूंक आमचे देवा आमच्या आदिस्वरांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन